दीस सोमार ऑगस्टाची 10 तारीख 2026. लोरेसाची परब. पयलें मसप. सांत पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप, अध्याय 9 वोळ 6 तावन 10 पर्यंत. भावा भयणीनो, इतलें मोतींत वरा. जो कोण थोड्यांच वमता तो थोड्यांच लुंवता. जो कोण धराळ वमता तो धराळ लुंवता. हर एकलो आपले काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं. रडोन उरल्या बरी न्ही, सुरसुरे करनी न्ही, कित्याक हांसत्या तोंडान दितलो देवाक मोग आसो. तुमचे तें सगळी जिणी उदंड मापान असाशी करची देवाक तांक आसा. अशें तुमकां सदांच गरजे पुरतें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे लागीं सडीत आसतलें. पवित्र पुस्तकें बरयल्लें आसा. उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें, ताचें दान धर्म सासणाक बाळटा. वमतल्याक बीं आनी खावप्याक उंडो मेळासो करता तो देव धराळ मापान तुमच्यो बियाळ्योय सोडयतालो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतालो. देवाचें उतर हें. देवाचे मोडपकार. कीर्तन 112, 1 तावन 2, 5 तावन 6, 7 तावन 8 आनी 9. श्लोक. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञाक लागून उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत देशांत बळवंत जातली आनी नितीवंताची पिळगी सुबामपणी बाळतली. श्लोक. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. दया दाखोवन उसने दिता, आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता तो मनीस भागी. नितीवन मनीस केदींच हालसो ना, ताचो उगडास सदां काल उरता. श्लोक. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. वायट खबर येताना ताका भिरांत दिसना, कित्याक थीर काळजान सर्वेस्पराचेर ताणें विश्वास दवरला. ताचें काळीज ताणें दृढ केलां. तो कित्याकच भियेना. अक्रेक ताच्या दुस्मनांक मेळटली ती शिक्षा आपल्या दोळ्यांनी तो देखतलो. श्लोक. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. उदार हातान दुबळ्या धाकट्यांक तो दिता, देखून ताचें बरेंपण सदां काल बाळटा. ताची मान महिमा सडात वता. श्लोक. दया दाखोवन उसने दिता तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. समी म्हणटा, जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिवीत असो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सांत जों प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 12 वोळ 26 तावन 26 पर्यंत. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, गोवाचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या खरीत तो एकडूच उरता. तो मरत जाल्यार येतेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव होगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या स्वंत जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणीक जिणेक सांबाळटा. कोणी म्हजो सेवक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकय आसतलो. म्हजी सेवा करतल्यांक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. गोवाचो कण मातयेंत पडोवंक जाय. ते झाडां भरपूर फळ दिवंक शकता. फळ दिवंक जाय तर आमी मातयेंत पडाचे, म्हणजे आमी मराचे. आमकांच सॅक्रिफीस भेटयचे वा त्याग करीचे.
हें स्वाभावीक रितीन आमी चिंतचीन तर धार्मीक रितीन आमी आमचो स्वार्थ सांडून आमकांच मेल्यार चडीत फळ दिवंक शकतले. आज आमचो म्हणल्यार साबार संगतीचेर आमचे रावळेर बांदून आसा. ह्या कारणान जिवितांत संपूर्ण जावंक फळ दिवंक शकनासता आमचें जिवीत अधुरें जावन उरता. केदळा आमी हेरां विशयान चिंतता, हेरांचें बरेंपण लेखता, हेरांची दुखां पुसूंक हात मुखार व्हरता, तेदळा आमी आमकांच मरोंक प्रयत्न करता. जेजूचो पाटलाव करूंक जाय तर जेजूच्या पावलांनी चलाचे, जेजूच्या उतरांनी उलयचे आनी जेजूची कामां करीचे.